तुम्ही खंय तरी गोड्याक बसपाक रेडी ना म्हणून तुमचो जीव वाटावलो कितें जालें स्टोरी वॉट इज द स्टोरी अबाउट पहलगाम लोक आम्ही हांगच्यान पावले श्रीनगर आम्ही वी टूक रेस्ट ताना म्हणजे नेक्स्ट डे इट वॉज लॉट ऑफ थिंग्स हॅपन्ड ऑन द वे लाईक देवर स्टॉपेजेस जे 12 वरां 10 वरां लागता ते 12-15 वरां लागता बट सिनीक व्यू मेवळी वी वेंट टू दॅट पीर की गल्ली वेर ॲक्च्युअली आयसान आम्ही ट्रॅव्हल केला वी हॅड अ एक्सपिरियन्स ऑफ स्नोफॉल ऑल्सो आम्ही वयर रावलो ते शिखराचेर आमकां स्नोफॉल सुद्दां मेळ्ळो बट आनी एक इंडिकेशन मेळ्ळें वेरीन आमकां आमचो टायर पंक्चर जालो थंय लिटरली टायर पंक्चर जालो नो रेंज नो कवरेज पूण हां एक व्हेकल येयली तेजो ड्रायव्हर थांबलो आनी तेणी आमकां आमचो टायर स्वताच पंक्चर म्हणजे टायर काडलो स्टेपनी चेंज करून दिली आनी वी वेंट अहेड थंयच्यान गेले मागीर आमी पळय आमचो असो कितें जातालो की आमचो टायम न्हू जे 10 मिनटान पावता आमी नॉर्मली 40 मिनिट्स बी आमकां डिले जातालो आमी सकयल गेले सोफियान एरिया थंयसर आमकां 2-3 जाण मेळ्ळे हेल्प केलें तेंच्यांनी टायर पंक्चर काडपाक टायराक व्हडलो कट पडल्या कारणान तो पंक्चर जालो लिटरली तेंच्यांनी आमकां च्या बी पिवयली पयशेय घेवंक ना म्हणपाक भाई लोग आप लोग की वजह से ये रोड खुला है अभी इधर से कोई आएगा तो हमारा बिजनेस केला अच्छा म्हणून अशें ते एक आमचें डिस्कशन जालें बट पळोवंक गेलें जाल्यार एवरी एरियाचेर आमकां एक स्टॉप मेळटालो वेरी 10 मिनटान तूं कवर अप करूंक वयतालो तर 10 मिनटां जायनासली ते इट वील गो 40 मिनिट्स 45 मिनिट्स सो अशें करून आमी तो दीस आमचो गेलो सो आमचो गुलमार्ग आनी तो पहलगामाच्या दिसा आमी पावले सारके थंय वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग एक फ्रेंड्स आमी सगळे 3 स्पॉट आसा आमची जी व्हेकल आसा आमी दवरली आनी आमकां थंयच्यान इनोवा आसली ते आमी घेवन थंय पावतकूच तेंची जे केची जी टुरिजमाची आसा पळय ती घेता आनी ते आमकां 3 स्पॉट दाखयता सो आमचो जो ड्रायव्हर आसा तेका आमी आमच्या वांगडा घेतलेलो प्लस ती व्हेकल घेवन तेजो ड्रायव्हर आनी दे वर इन्सिस्टिंग लायक सर आप ये देखो वो मिनी इंडिया मिनी स्विट्झर्लंड देखो त्याच दिसाक हय फायरिंगाच्या दिसाक सेम डे हय ओके सेम डे म्हटल्यार कितें आमी अशें जालें की वी वेर सपोज टू बी देर हां त्या टायम पूण आमचें कितें आसा लायक सी आमी शिमला भोंवल्या आनी ते घोडसवार करता आसतना पांय बी तुजे सगळे लोळटा दाग पडटा ते चिखल उसायटा आनी ते आमी पळयलां म्हणून आमी म्हटलें नाका आनी एकट्या फ्रेंडाचें कितें आसा ताका फाटल्यान बॅकबोन प्रॉब्लम आसा सो ही कांट सीट प्रॉपर्ली आनी घोड्याचेर म्हटल्यार पळय 10-20 मिनटां 25 मिनटां वचप इट वील बी डिफिकल्ट फॉर तो आनी हांव मागीर अशेंच की डिस्कशन करता की नाका घोड्याचेर नाका आमकां अशें या नाका सिनान आमी म्हटलें चल एक काम करया पयलीं घोड्याचो जो स्पॉट आसा तो मागीर डिसायड करया टेक अस टू द अदर पॉयंट वेर वी वेंट टू एक ऑरवा व्हॅली म्हणून आनी एक ते बेताब व्हॅली थंय टायम स्पेंड केलो आनी मागीर म्हटलें चल आतां तो इतको इन्सिस्ट करता न्हू आनी सांगता की दीस इज अ नायस प्लेस इट इज मिनी स्विट्झर्लंड तर ते मनान मागीर ते इच्छा येता न्हू की चल एक ट्राय दिवया तो आतां इतके सांगतात न्हू वी स्टार्टेड पण मागीर कितें जालें की करया नाका आमी वी स्टॉप अगेन कितें तरी खावया आनी मागीर वी डिसायड आनी आमी चायेक बसले वी हॅड मॅगी कोणी ऑमलेट आनी ते ब्रेड च्या कावा बी ते आमचे टायमपास सो आमी 10-15 मिनटां घेतले ते पेक्षा अर्दे वर 45 मिनिट्स आमी थंय घेतले एंड वेन वी रीच द लोकेशन थंयच्यान आमी आतां फुडें वचपाक ते घोडो घेवन तरी मनान आसूं ना या नाका अशेंच चलतालें त्या 15-20 मिनटाच्या रेंजान थंयच्यान आवाज येयलो म्हटल्यार कोण धांवन येता रडोन येता म्हणजे चिखलांतल्यान बी धांवन येयल्ले आसता पळय आनी एक स्कॅरी आनी आमी बॉयज असल्या कारणाक ते आमचे ते पळय तुमकां वचपाचें आसलें मरे पळय कशें लोळोन येता मागीर ते ओके सो यू डिडंट इमॅजिन ना आमकां इमॅजीन सोड आमी फुडें चान्सूच घेना फुडें पळय कशें आसता ते ब्लॉक आसा लोक धांवन येता घोड्याचेर येता थोडे फ्रेंडूय म्हाजो एक फकाणां करता पळय ते सकाळी पळय बरे मेकअपान गेल्ले आसतले दनपारां आतां पळय ते तोंड पळय कसो मेकअप देवला आंग पळय पांय चिकल आनी वी कूड लिटरली सी कोणी शूज ना कोणाची सँडलां ना आनी तोंड सारकें म्हटलें ट्रॅव्हलिंग आनी टायर्डनस बी आसता आमी मातशे फुडें गेले की आतां आमी नाका म्हटलें फुडें गेले जाल्यार थंयसर व्हेकल आर्मीचे गाडयो येयल्ल्यो आनी कपल्स असले म्हणजे एक लेडीज असली ती सारकी लिटरली रडटाली आनी एक आर्मी ऑफिस काय तो रेजिडेन्शियल बंगलो काय खबर ना थंयसर दाराचेर वचून रडटाले
आम्ही इतके सुद्धा म्हटले त्यांचं घरातलं कोणतरी गेला ना कितें तरी गेला कित्याक दे वर बिटरली क्राईंग. म्हटल्यार तांकां पळयत न्हू आनी एक 5-10 सेकंड तूं पळयत न्हू जाल्यार तुज्या दोळ्यांतल्यान दुकां पडटलीं अशें. आनी आमी थंय डिस्कशन करता. इतक्यान आमचो ड्रायव्हरान हें केलो, ड्रायव्हराच्या भावाचो फोन येयलो की तो आमचो ड्रायव्हर आनी तेजो भाव दोगूय टुरिस्टांक घेवन गेल्ले आनी तेजो भाव थंय वयर घेवन गेल्लो. वी स्टार्टेड सेम टायम. तो तांकां थंय घेवन गेलो आनी हेणी आमकां दुसरे कडेन कित्याक आमचे डिमांडा प्रमाणे. मागीर तेणी आमकां तेणी भावाक फोन करून सांगलें की अशें इन्सिडंट जाला, तेजे गेस्टाक हेडशॉट मारला म्हणून. आनी तो मागीर सारको हें जालो, म्हणपालो सर भागो. आमी थंयच्यान कशे भशेन ती व्हेकल सोडली, ताका पेमेंट दिलो आनी आमचे कारी कडेन धांवले. तेणी आमकां कारीन बसयला आनी नेक्स्ट इज म्हणजे ते एक आंगान पयलींच थंड, ते एक चिल आसता पळय तो फायरींग वाय. पूण आमी फायरींग वाय आमी ते आयकलां, पूण आमी बॉयज असल्या कारणान आमकां तितकें फील जाना. जर फॅमिली बी आसलें जाल्यार इट वूड हॅव बीन अ पॅनीक. But you literally seen people crying and getting down that time. ते आयकतूच आनी तांकां पळोवन मागीर इवन आमचे सुद्दां वी स्टार्टेड. आमचो ड्रायव्हर तो लिटरली रडटालो. ताच्या भावान जे टुरिस्ट व्हेल्ले दे वर शॉट इन द हेड. हय, ते एक फिमेलान तिका फोन केलो की तेजे कोण ती बायल आसली तेज्या हजबंडाक मारला आनी अशें जालां म्हणून तेणें आमकां कळयलें. मागीर तेणें आमकां म्हणपाक हांगा रावं नाका, धांव. सो वी स्टार्टेड आनी आमी सकयल देंवता आसतना मागीर आमकां म्हणजे भायर काडले आनी आमी सकयल रोडाचेर पावले तेन्ना देन वी स्टार्टेड सीइंग पुलीस व्हेकल्स. नियरली 30 तरी एम्ब्युलन्सीस पयली, CRPF व्हेकल्स, आर्मीचे एक फूल सारकी वॉर सिच्युएशनाक जे गाडयो भोंवता पळय जाय जाल्यार व्हिडियोज आसा म्हाजे कडेन. आनी व्हिडियो शूट करपाक दिनासले आनी आमकांय बरें दिसनासलें ते शूट करपाक की हे ते म्हणजे एक कशें सांगू ते बरें दिसता आमकांय. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. ओके, लाईफ आम्ही एज अ बिजनेसमॅन और सेल्फ एम्प्लॉयड आमचो मार्च म्हयनो आसता तो एकदम स्ट्रेसफूल आसता. फेब स्टार्टींग टू मार्च एंड एकदम स्ट्रेसफूल. सो अशेंच आमी उलयता फ्रेंड्स म्हटलें चल रे आमी खंय तरी भायर सरया म्हणून आमी असो एक प्लॅन केलो की चल वील गो टू दिल्ली आनी दिल्लीच्यान मागीर फुडें आमी कितें पळोवया म्हणून अशें हिल स्टेशन टायप. एक्चुअली प्लॅन जाल्लो काश्मीराचोच. सो वी हर्ड ऑफ इट आनी लायक लायफ टायम आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी सुद्दां म्हणजे आतां जाली क्रिएट की या आमी वी स्टार्टेड. कितले जाण आशिल्ले? आमी 4 जाण भायर सरले, हांव आनी म्हाजे फ्रेंड. तो आयज येवंक ना, इज टेकिंग रेस्ट. ओके, स्टार्टेड ऑन 19th. आमी दाबोलीच्यान दोनाची फ्लायट घेतली, वेंट टू दिल्ली. आनी दिल्लीच्यान आमी एक फ्रेंडाचीच कार घेतली, स्कॉर्पियो. आनी वी स्टार्टेड एट अराउंड 11:31 सेम नायट 19th. आनी आमी वी वेंट टू जम्मू. वाटेर आमी म्हणजे एक मजा करीत गेले, 4 जाण असल्या कारणान वाटेर रावन गेले लायक डिफरंट स्टेट्स. आमी दिल्लीच्यान पंजाबाक पावले, हरियाणाक पावले, पंजाब हो रोड घेवन आमी पठाणकोट. आमी नांवां आयकल्या खूब फावटी पूण आमी थंय पावूंक ना. पूण एक मजा, एक एडवेंचर टूर कसो म्हूण आमी वी डिसायडेड एंड वी वेंट अहेड. जवळ जवळ आमी सकाळी जम्मू पावले. ऑन द वे आमकां आमचो जो टूर ऑपरेटर आसलो तेणे आमकां सांगलें की थंय लँडस्लायड जाल्या, सो तो रोड बंद आसा. आमी म्हटलें चल पळोवया की थंयसर तेणी सांगलेलें लँडस्लायड जाता पूण विदीन 2-3 hours or 4 hours or 5 hours ते क्लियर करता बिकॉज देर आर मशिनरीज आनी ते रेगुलर कशें तांकां. सो वी मूव्ड ऑन आनी आमी एक लोकेशनाचेर पावले जवळ जवळ दनपारां लायक 2:30 पळय जाल्यार थंय ते उधमपूर एरियान थंयसर तेंच्यांनी बॅरिकेड घातलेली पुलिसांनी आनी दे वर नॉट लेटिंग पीपल गो ऑन टॉप म्हणजे श्रीनगर वचपाक. सो आमी आनी एक प्लॅन केलो की लायक आमी टूर ऑपरेटराक सांगलें की यू कॅन चेंज इट ऑर समथींग लायक की आमकां श्रीनगर वचपाक दिना. आनी ते म्हणपाक ना थंयसर एक पटनी टॉप म्हणून आसा, सो वील एडजस्ट यू देर. पूण थंयसरूय धाडना जालें. एक्चुली जालें कितें, आमी गुगल मॅप्स यूज करताले. आमी गुगल मॅप धरून आमी फुडें गेले
एक जागेचेर पावले तेन्ना आमकां गुगल मॅपूच म्हणपाक लागलो टर्न मारून यू टर्न मारून या म्हणून. तर फर्स्ट एक इंडिकेशन वेरेन आमी ते भुरग्यांक विचारले ते म्हणपाक हां ऐसे भी जा सकते हैं. मी मातशें फुडें गेलो जाल्यार तो एक ग्रूप मेळ्ळो थंयच्यान कशें वयता हो रोड बरो म्हणपाक दॅट इज नॉट गुड रोड. सो तुमकां इंडिकेशन मेळत आसले वन बाय वन. डे वन आमकां इंडिकेशन मेळ्ळें तेन्ना जम्मू पावले पळय तेन्ना एक ते मातशें इंडिकेशन फर्स्टूच की एक तुमी डिले जाया. इफ यू कॅल्क्युलेट आनी इफ यू सी इट लेटर ऑन एनालायज करता तेन्ना इट इज स्कॅरी. ओके सो आमी तो रोड घेवंक ना. ते भुरग्यांनी सांगलें तेंच्यांनी सांगलें तशें आमी गेले. ऑफ रायडींग कशें म्हणटा ऑफ ड्रायव्ह करून आमी सगळें गाडगूड करून गेले किंवा थंयच्यान आमी रिवर्स मारली पळय मागीर ना हे सीन जाली ती आमी रॉंग रूट घेतलो. रॉंग रूट म्हटल्यार एक्चुअल रूट घेतलो. गुगल मॅप सांगता तो अवॉयड केलो. वेन देर वी गॉट स्टक. सेकंड इंडिकेशन हय थंय स्टक जाले. आमी इतके रिक्वेस्ट केलो तांकां की आमचें अशें बुकींग आसा हें दे वर नॉट रेडी टू लिसन. फायनली आमी अशेंच पळयता परत गुगल मॅप पळयलो जाल्यार तो रोड दाखयता हो रोड बंद आसा म्हूण दाखयता. मागीर आमचे भितर तुका खबर आसा फ्रेंड्स मागीर बोलात हे घेवया आमी हो रोड सारको दाखयतालो. सो म्हटलें चल वी स्टार्टेड वी मूव्ड ऑन. तरी ते ब्लॉकांतल्यान काडपाक आमी वी रिक्वेस्टेड पुलिसांकूच की आमकां मातशें क्लियर करून दी वी आर गोईंग बॅक म्हणून. सो वी वेंट आनी मागीर एक ढाब्याचेर रावले. वरेन एक तो हिंदू कोण तरी तो वर्ड हांव यूज करपाक पळयना तो कट मारलो. ओके तो म्हणपाक लागलो तुमी आतां जे रोड घेता इट इज व्हेरी रिस्की आनी व्हेरी डेंजरस. आमी ताका विचारलें कित्याक तो म्हणपाक लागलो नाका वचोंक थंयच्यान. हो रोड म्हटलं हो रोड 4 दिसांनी काबार जातलो म्हणजे ओपन जातलो ना 2 दिसांनी ओपन जातलो की बेजिकली चड वेळ दवरना. आनी आमी थंय गेल्या तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें की इट वील टेक 6-7 days बिकॉज इट इज लॉट म्हणजे एक फूल डॅमेज आसा. एक फूल हे रोडूच थंयच्यान गायब जाला. दिस वॉज द सेकंड इंडिकेशन. एक सेकंड इंडिकेशन जालें. थाना मंडीचे एक इन्सिडंट सांगता वेर थंयच्यान राजौरीच्यान फुडें थाना मंडी वेर वन पुलीसमॅन लायक थंय एक बॅरिकेडींग आसा चॅकपोस्ट म्हणजे एक पोस्ट आसा वेर दे वर नॉट अलाविंग व्हेकल्स म्हटल्यार लोकल्सांक धाडटाले की तांकां स्ट्रिक्ट ऑर्डर येयल्ली की आवटसायड हे स्टेटाचे धाडपाचें ना. आमी तांकां विचारता पूण दे आर नॉट क्लियरली सेईंग दॅट और रिस्की एरिया हांगा टेररिस्टूय आसूंक शकता और फायरिंग एरिया. सो ही सेड लाइक ओके भाई लोग आपको एक ही जान दिया है भगवान ने. अगर आप इंसिस्ट करते हैं जाने का वो तो कुछ हो गया आज रुको सुबह ट्रॅव्हल करो. अशें करून तेणी आमकां एक रूम करून दिलो. रूम म्हटल्यार इट इज अ हवेली वेर यू वॉन्ट बिलीव लायक इतको चीप आसलो आनी म्हणपाक लागलो सकाळी तुमी ट्रॅव्हल करा रातचे ट्रॅव्हल करनाका. सो ही स्टॉप्ड अस फ्रॉम ट्रॅव्हलिंग. सो दॅट वॉज द वन ऑफ द इन्सिडंट. म्हटलें चल वील गिव अ ट्राय इन केस इफ यू फायंड इट इज रॉंग और एक सारको ना जाल्यार वील. आमच्या टूर ऑपरेटरान थंयच्यान फोन केलो लायक इन केस इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दे जस्ट कॉल अप दी लोकल पुलीस अँड टेक देअर एडवायस. दे वर ऑल्सो लायक म्हणजे कन्सर्न. सो आमी एक काम केलं की लोकल हेल्पलायनाचेर 100 डायल केले आनी 100 डायल करून वी आस्क देम Pala, you can come, but on your own risk. But we suggest you don't come. But if this road is blocked, then you can take that road. But you have to travel during the daytime. Light asta then. Okay. Then सांगलें न्हू. So we try to cover up that much place. आणि रोड सारको म्हणजे पावस पडले आनी ते खुबशे हेजे कडेन लँडस्लायड आसले म्हणून आमकां ते टायम खूब जालो. वी रीच आमी राजौरी क्रॉस केले. राजौरी कडेन सुद्दां थंय पुलीस बी आमकां आडयताले म्हणटाले वाय यू आर टेकिंग दीस रोड तुमकां खबर ना रोड कसलो तो. तेंचे गोले बी हांगा पडोंक शकता म्हणपाक लागलो. इट इज क्लोज टू बॉर्डर म्हणपाक लागलो. आनी तुमी अशें कित्याक हो रोड घेवन नाका परत आमकां थंयच्यान धाडटाले. आमी तेंच एक्सप्लेन केलें. दे वर लायक इंडिकेशन्स येताले सगळ्यांक स्टॉप करून करून आमचो तो टायम तितको काडलो. ओके तुमी येतना तुमकां त्रास बी जाले थंय श्रीनगर जाम जाले. त्रास म्हटल्यार वी मूव फ्रॉम देर आनी आमचें कितें जाल्लें आमी ड्रायवराक म्हटलें सदारी इतनी अच्छे जगह पे आप लोग ने क्यों हम लोग को रूम नहीं दिया नीचे क्यों रखा है. तो सर 2 महीने पहले बुकिंग करना पड़ता है. वयर पहलगाम वयर वॅलीन न्हू आसा पूण थंयसर तुका पयलीं 2-3 महिने पयलीं बुकिंग जाता 5-6 महिने पयलीं बुकिंग जाता त्या हॉटेलांचें. तो ज़्यादा दूर नहीं म्हणपाक लागलो 5 किलोमीटर नीचे आहे म्हणपाक लागलो.
ओके आमी ह्या डिस्कशन आमचे जेन्ना आमी वयर थंय व्हॅली नासतना पण मागीर आमकां मनाक बरें दिसलें की बाबा आमी सकयल आसा सकयल म्हटल्यार आमी तांकां पयलीं फोन करून सांगलें की लायक वी टेक अस आउट फ्रॉम दीस प्लेस म्हटल्यार पहलगामाच्यान भायर काडा म्हणून तेणी ट्राय केलें कित्याक फूल क्रावड म्हणपाक लागलो मागीर थंय गेला न्हू की तांकांय प्लेस मेळचें ना ते हॉटेल जे आसा ते बूक कट केले तूं आनी सपोज कट करून कॅन्सल करून तूं दुसरे कडेन गेलो आनी तुमी स्टँडर्ड जाले ऑलरेडी थंय कोण तरी दुसरे कडेन बी बुकींग केलें आनी थंयसर प्लेस मेळूंक आमी रातचे खंय हें करतले आनी इट इज नॉट सेफ टू गो टू समबडीज हावस बिकॉज कोणी म्हटलें न्हू आज जाव हमारे गेस्ट है बी सो आमचो ड्रायव्हर म्हणपाक डोंट टेक अ चान्स लायक दॅट कोणाच्या घरान बी वचून रावपाचें सो वी स्टेट दॅट आनी इतको भयाचो माहोल आसलो की आमी जे हॉटेलान रावला आमी रुमांतल्यान भायर सरनासले कित्याक कांट सी ही सिट्युएशन कशी आसा ती मागीर तो आमकां पयलीं आमकां भंय दिसूंक ना मागीर जे लोक जे उलयता आनी ते तेन्ना मातसो प्रेशर बेसिकली तुमचें हेजिटेशन ना जाल्यार तुमी त्या टायमार ते जाग्यार आसपाचे 100% तेजे भावान आनी आमच्या ड्रायव्हरान तेज्या भावान जेन्ना स्टार्ट केलें इट इज सेम टायम न्हू सो तुमी अशें गेले ते तशें गेले हय एंड यू आर सपोज टू गो देर लेटर सपोज आमी घोडो घेवन वयता जाल्यार तेंच्या वांगडा आमी आसता न्हू तेजो भाव आनी व्हेकल घेवन गेला आनी आमी गेला ते सेम टायम न्हू तुम्ही पळयतात GNH.